ह्या महिन्याक आम्ही वास्को पोलिसांक 2 हाऊस बर्गलरीज रजिस्टर केल्ल्यो अंडर सेक्शन 380, 457 आणि 454 IPC. सो ह्या दोन्ही हाऊस बर्गलरीक आमकां CCTVचेर एक मनीस कॅप्चर जाल्लो आणि एज पर दॅट आमी आमची इन्व्हेस्टिगेशन आमची चालू आशिल्ली. आमचे LIB स्टाफूय ताची इन्फॉर्मेशन काडटाले आणि कंटिन्युअसली ते ताचे फाटी आशिल्ले. आमचे ऑफिसर जे IOs आसात ते कंटिन्युअसली एफर्ट्स घेताले. ह्या HBT हाऊस बर्गलरीक गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॅश आणि वॉचीस आणि सम फॉरेन करन्सीज ताणें चोरिल्ल्यो अबाउट अमाउंट ऑफ रुपीज वर्थ 7 lakhs सुमार. सो काल आमचो ऑफिसर PSI स्वप्नील नायक हो काल ताचो पेट्रोलिंगाक आशिल्लो आनी तो जेन्ना हांगा दाबोली पावलो एअरपोर्ट रोडा कडेन माटवे दाबोली तेन्ना एक मनीस रस्त्याच्या सायडीच्यान चलून वतालो आनी ताची खाणार एक पिकास आशिल्लो. सो लायट पळयत जीपीची ती पळोवन ताणें फाटल्यान टर्न केली. फाटल्यान टर्न करतकीर आमचो PSI आशिल्लो तो ताका सारको नोट केलो आनी वळखलो तो मनीस ही वॉज सिमिलर हू वॉज सीन ऑन द CCTV इन दीस 2 बर्गलरीज. सो अकॉर्डिंगली जीपीची लायट पडटकीर ताणें थंय झोडूप आशिल्ले बुशीज आशिल्ले तातूंत भितर ताणें धांव मारली. सो अकॉर्डिंगली रोखडोच स्वप्नील PSI आशिल्लो तो ताचे फाटल्यान धांवलो आनी ताणें बाकीचे आमचे जे LIB स्टाफ आनी जे पुलीस स्टेशनार आनी जे स्टाफ आशिल्ले तांकां थंय आपयले आनी फूल जे ती एरिया पळय आशिल्ली जयरामनगर ती फूल आमी सर्च केली आनी कोम्बिंग ऑपरेशन केलें फूल. आनी आफ्टर 2 hours वी मॅनेज टू नॅप दीस एक्यूज नेमली AMIR शेख, son of Hatim Sheikh, aged about 68 years. He is from South West Delhi. आनी मागीर ताका हाडलो आमी पुलीस स्टेशनार आमी ताका आमी बरो 2 वरां इंट्रोगेट करतकीर ताणें ही एडमिटेड द क्रायम. आनीक ताणें सांगलें की ही वॉज रेडी टू शो द प्रॉपर्टी स्टोलन वेर ही हॅज केप्ट. सो अकॉर्डिंगली आमी ती मागीर वचून थिवी तो एका रेंटल रुमार रावतालो थंय वचून आमी ती सगळी प्रॉपर्टी आसा ती रिकवर केली. सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॅश, सम फॉरेन करन्सीज आनी सम वॉचीस ऑल वर्थ रुपीज 7,19,750. सो आनी आतां आमी ताका अरेस्ट केला. सो आतां आमी ह्याय आनी पळयतात की तो आनी खंयच्याय पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिस्डिक्शनाक ताणी चोरी केल्ली आसपाक शकता. हाजेरूय आमचें इंट्रोगेशन चालू आसा आनी आतां वचून आमी ताजो रिमांड घेतला आनी 5 दिसांनी ताजो रिमांड घेतिल्लो आसा आनी आमची फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आमी कितें आसा तें करतले.